Happy Feast of Mary and her Immaculate Conception. Hello, I'm Father James Kubicki of the Pope's Worldwide Prayer Network, and here's something the Holy Father said about today's feast. The Gospel of St. Luke presents us with Mary, a girl from Nazareth, a small town in Galilee, in the outskirts of the Roman Empire, and on the outskirts of Israel as well. Yet the Lord's gaze rested on her, on this little girl from that distant village, on the one he had chosen to be the mother of his Son. In view of this motherhood, Mary was preserved from original sin, from that fracture
सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिव आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयज हे आमच्या परबेच्या मिसान सगळीं जीं आयज हाजीर आसात हे इगोर्जेन तशेंच जीं सगळीं आपल्या घरा रावन आयज हे मिसाचे भेटेन परबेच्या मिसान वांटो घेतात सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार हे भेटेन आयज खेरीत येवकार आमचे मदें फादर मिंगेल पेरेरा तो पास्टरल इन्स्टिट्यूट जो आमचो आसा जंय आमचे नवे यादनीक जातात तांची आकारणी जाता थंयसर सेक्रेटरी आसा खेरीत भाशेन हो बरो वावर पाद्रींक फॉर्मेशन दिवपाचो ताच्या हातांत आसा ताच्या वावराचेर आनी ताचे बरोबर वावुरतल्यांचेर आमी देवाचो खेरीत आशिर्वाद मागुया आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमची कॉन्फ्रारिया भेटयता सगळ्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांक हें देवसांव फुडें व्हरूंक सगळी कृपा दी तांच्या गोराब्यांचेर जायतो आशिर्वाद घाल म्हूण सायबीण मांयचे मजतीन मागुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात सिडनी लुकस रिया फेर्नांडीस आनी रेनी फेर्नांडीस तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया रुडी साल्दाना आयज बायपास सर्जरी करता ताची सर्जरी बरे भाशेन जावंक ताचेय पासत मागुया ह्या सगळी आमची मागणी आमी सायबीण मांयचे मजतीन देवा मुखार दवरुया खेरीत भाशेन आयज आमी देवाक आर्गां दिता आमचे जे ह्या दिसांनी चळवळी चलतात हायकोर्टान एक ऑर्डर दिल्या जे तनमार सबस्टेशन बांदपाक मोले पंचायतीन जी ऑर्डर दिल्ली ती रिवोक करून म्हणटच देवाचे कृपेन ज्यो बऱ्यो वस्तू जातात ताचे पासत आमी देवाक आर्गां दिता आनी तेच बरोबर आमच्या सरकारा पासत मागुया आयज आनीक एक पावटी खेरीत भाशेन की आमच्या ह्या सरकाराक फावो तितलें गिन्यान दी फावो तितली विजडम दी बरे ते निर्णय घेवंक आनी जे परजेचेर आड आसात आमच्या राज्याचेर आड आसात ते फाटीं घेवंक आमच्या ह्या सरकारा पासत आमी खेरीत कृपा हे आयचे मिसाचे भेटेन मागून घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं मोगाच्या भयणी भावानो आयज आमी भाग्यवंत आंकवार मारयेचो निश्कळंक गोड सोंबोवाची दोबाजीक परब समोर उमता ही परब आमकां देवाच्या संपूर्ण मोगाची भरती उगडापी कोत्ता पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटालो देवाचो मोग पातकांचे बोगसणेच न्हय पूण मारये वरवीं तिका मूळ पातकांतली निवारून ताचो मोग आदी आनी उपरांत सोडयता म्हूण स्पश्ट कोत्ता नोमान कृपेन बोलले ही बोडव्यान उचाललोली पवित्र उतरां आयचे समरुमणेचो सार करून मारये भाशेन आमी देवाचे कृपेन बोललोलीं जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया बाबा ब्रुनो आज व्हडा दोबाज्यान आमी भाग्यवंत आंकवार मारयेचे निश्कळ घर समोवाची परब समोरमता भाग्यवंत आंकवार मारयेचे निश्कळ घर संभोवा वरवीं तिका संस्कारून तिका मूळ पातकांतली सोडून खुरपेन भरून देवान जेजूच्या सोडवणेच्या वावरान भागीदार केली आनी आमकांय आमच्या पवित्र स्नान दिसा संस्कारून आमी पातका विणे जिवंक आमी कुरपेन जिवंक आनी जेजूचे सोडवणेचे गोवाय जावंक आमकां वेंचून काडल्या जायते फावटी जिवितांतले पातक पयस करूंक वावरूंक ना जेजूच्या सोडवणेच्या वावरांत आमी मिसोड जावंक ना कुरपेचें जिवीत आमी जिवंक ना असल्या पातकांची धरून त्याच बापाचें आनी एकामेकाचे बोगसणे मागून म्हणया हांव पातकी सरपदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून
वाईट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. उगीच रावन आमची मागणी आमचे गरजो आमी सान देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा उर्चित देवा, मनीस जावच्या तुज्या पुताक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचें मरण आदी फुडेंच तुज्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारयेक तुवें गर्भ समूहान निस्कडूंक केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुजे देवीक जिवितान घेतली. हे तुजे ओपर रोशने खातीर
संतोषाच्या उमाळ्यांनी आमी तुका वाखाणटाव. तुजे मोहिमेक फावो ते भाशेन आमी कोचाक आमकांय मारये मायेचे विनवणेन दिसान दीस ओदीक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदमाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलाचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण भिवून लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवळलोल्या रुखाचें फॉल तुवें केलें बी कितें? आदवान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली. तिणें त्या रुखाचें फॉल म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून सगल्या गोरवाशी जनावरां आनी रानवट जोरावरां परस तुजेर व्हड शिडा पडूं. सगल्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी दूल खातलोय. तुजे आनी बायले मोदें आनी तुजे सोस्ती आनी तिचे सोस्ती मोदें हांव दुस्मानकाल घालतलो. ती तुजें मुस्तक माडयतली आनी तूं तिचें कोंटेक चापतलोय. आदवान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें कित्याक ती सगल्या जिवाची आवय. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. आनी एकदां म्हणुया, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावलेन जोयत व्हरूं सोडवून दिल्ली. जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. इस्रायलाचे कोलायताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. शेकांत पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फाकली. आखे पृथ्वीर गोणगोणान सर्वेस्पराचे मानाक खुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटवेलें वाचप. भावा भयणांनो, देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणली कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवें सर्गीच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यांत. संवसार रचचे आदीं आपणा मुखार पवित्र खोतावीन आनी मोगान बोल्लोली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवें विचून काडल्यांत. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदी फुडें थारायल्लें. देवाचे कृपेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवें आपणें आमकां बोलेपणान फावो केल्ले आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले खुशे परमणे
सगळें थारायता आनी चलयता तर ताच्या ह्या आपल्या पूर्व निर्मणा प्रमाणें आमकां जेजू सवें आपली म्हूण विचून काडली ताची मोहिमा आमी वाकाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर भावार थेवलोली पर्जा जावंक ताणें आमकां आदी फुडें नेमली. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. नोमान मारये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर देव तुजे सवें सदैव गे तूं ओस्तोऱ्या मोदें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सव्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचे उतर जाल्ले. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देव दुतान म्हळें, नोमान खुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. ही ताची उतरां आयकून मारिया एकदम घाबरली आनी नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान मारयेक म्हळें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका खुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं घर बेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलो संबंद ना, म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावडी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां
6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सोशिलो खडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. बाबा भयणो, आज व्हडा दोबाज्यान हे फिरगोजेन भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या निश्कळून गर्भ समूहाची परब समारंभ. भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या गर्भ समूहान देवान तिका संस्कारली, तिका मूळ पातकांतली सोडयली आनी तिका कुरपेन भरली. आनी बाबा म्हणून आमच्या पवित्र स्नाना दिसा तोच देव आमकांय संस्कारता, आमकां मूळ पातकांतली सोडयता आनी आमकां कुरपेचें जिवीत फावो करता. अशें आसतना मारये भाशेन आमी पातका विणें जिवंक, पातकाक फाट करूंक, निर्मळपणान नितळ जिवितान जिवंक आयची परब आमकां आपयता. ग्रेसी म्हणलेल्या एका चेडवाची आनी ताच्या आवय बापायची ही खबर. एकलेंच अपुर्बायेची आनी ताच्या पवित्र स्नाना दिसा देव ताका कुरपेन बोत्तलें जाणा जावन ताका ग्रेस हें नांव घालता. आनी आवय बापायक जाय आसलेलें हें भुरगें देवाचे बिरांतीन आनी बऱ्या शेगुणांनी वाडलेलें. हाका लागून आवय बापूय जायती जबाबदारी घेताली हें भुरगें देवाचे बिरांतीन, देवाचे कुरपेन शिगोणांनी वाडूंक. जायते फावटी ग्रेसी हें नांव उच्चारतना ती ताका उगडास करून म्हणटाली, तुका हें नांव घातलां कित्याक तुज्या पवित्र स्नाना दिसा तुका कुरपेचें देणें फावो जाल्लें आसा. देवान तुका कुरपेन भरला. आनी दुसरे वाटेन तेच्या पवित्र स्नाना दिसा जी धवी खोमशी, धवी न्हेसोण ताका घातलेली, ती धवी खोमशी ह्या आवय बापायन बरे भाशेन एका कबडान सांबाळून दवरलेली. आनी कित्याक ही धवी खोमशी ताच्या पवित्र स्नाना दिसा ताका घातलेली, ती ताच्या आवय बापायन ह्या कबडान सांबाळून दवरलेली, कित्याक हें भुरगें वाडटा जेन्ना ते मोस्ती करताले, जेन्ना ते आयकोन आसलेले, परतून दिताले, शिकोन आसलेले, असली ल्हान ल्हान पातकां ल्हान ल्हान वायट करताले, तेन्ना ही आवय बापूय कबड उकडून ताका ताच्या पवित्र स्नाना दिसा घातलेली ही धवी खोमशी दाखोवन म्हणटाली, बाये पडे, तुज्या पवित्र स्नाना दिसा ही धवी खोमशी धवी फळ नितळ निर्मळ आसली. आनी अजून पर्यंत ह्या कबडान ती धवी फळ नितळ निर्मळ आसा. ही खोमशी घालून तुजें जिवीत हे धवे खोमशे भाशेन धवें फूल नितळ निर्मळ जाल्लें.
पूण ही ल्हान ल्हान पातकां तूं आदारून ह्या तुज्या धवे फूल नितळ निर्मळ जिविताक खोथां घालून तें मेडें कोत्ता, तें बसतायता. आमकां जाय तुवें ह्या धवे कोमशे भाशेन तुजें जिवीत पातका विणें धवे फूल नितळ निर्मळ सांबाळलेलें. भाव भयणो, ही आपल्या आवय बापाची उतरां आयकून जायते फावटी हें भुरगें म्हणटालें हांव चुकलें. हांवूय एक खोमशे भाशेन म्हजें जिवीत पातका विणें धवे फूल नितळ निर्मळ कोत्तेलें. बाबा भयणो, ही आवय बापूय ह्या भुरग्याक एके वाटेन कुरपेचें जिवीत जिवंक ताका नांव घातलें म्हूण उगडास करता. आनी दुसरे वाटेन एक खोमशेच्या आदारान ताणें आपलें जिवीत पातका विणें धवे फूल नितळ निर्मळ जावंक उस्कायता. भावनो, आज व्हडा दोबाज्यान भाग्योंत आंकवार मरेच्या घर समोवाची परब आमी समोर उमता. आनीक देवान ह्या तिच्या गर्भ समोवा तिका संस्कारली, तिका मूळ पातकांतली सोडयली आनी तिका कुरपेन भरली. बाबणाच्या वाचपांनी आमी नोदर मारिजा पयलें वाचप, उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांगासर आमकां आदाम आनी एवेची खबर मेवता. सगल्या रोचना मदें आदाम आनी एव देवाची श्रेश्ठ रोचना. अपुर्बायेन मोगान देवान आदाम आनी एवेक रोचलेली, आपल्या सारक्याची तांकां रोचलेली. देवाचें सैम, आपलें सैम देवान तांचेन घातलेलें. आनी देवान तांकां सगळी स्वतंत्रताय दिल्ली, खावंक जेवंक जिवंक. पूण देवान तांकां सांगलेलें बागेंतल्या एकाच झाडाचें तांणी फळ खावचें न्हय म्हूण. हे बागेंतल्या झाडाचें फळ खावंक तांकां आदवारलेली. पूण आमी पळयता देवचा सर्पाच्या रुपान येवन एवेक हें फळ खावंक उस्कायता, नाडटा. आनीक एव आदामाकूय हें फळ खावंक बोड करता. आनी हें फळ खाल्ल्या उपरांत ती देवा सोशिली लिपता. हांगासर आयच्या वाचपान सर्वेस्व देवान आदामाक उलो करून म्हणलें, तूं खंय आसा? आतां आदाम एव देवा फुडें रावंक भियेता. कित्याक तांणी देवाची आज्ञा मोडलेली, पातक आदारलेलें. आनी एक घोडी थावन आदाम आनी एवे वरवीं मनशा कुळाच्या जिवितांत मूळ पातक भितर सरता. आदाम एव आमा मनशा कुळाक ह्या मूळ पातकान धुकलून उडयता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. हांगासर देव म्हणटा, आमकां खेरीत भाशेन सर्वेस्परा संवसार रोजच्या आदी आपणा मुखार पवित्र खोथावीन आनी मोगान बोललेली जावंक देवान क्रिस्ता सोवे वेचून काडल्यात. आमकां कुरपेचें जिवीत फावो केला. अशें आसतना आमी पवित्र खोथावीन आनी देवाच्या पेल्याच्या मोगान बोललेली जावंक हें दुसरें वाचप आमकां उस्कायता. हाच्या शुभ वर्तमानांत बोडवो गाब्रियल आंकवार मोरीस देवाच्या पुताची ती आवय जावची आसा म्हूण हो संदेश दितना तिका नोमान करतना कुरपेन बोललेली अशें तो उद्गारता. कित्याक मारिया खरेंच कुरपेन बोललेली.
ह्याचे परबे दिसा तिच्या निस्कडून गर्भ संभवा दिसा देवान तिका कुरपेन भरली. कुरपेचें जिवीत तिका फावो केलें. आनी हाका लागून बोडवो गाब्रियल तिका कुरपेन भरलेली म्हणटा, सर्वेस्प तुजें सवें आसा म्हणटा. मारये सवें ही देवाची कुरपा आसलेली आनी देवाचे कुरपे वरवीं सर्वेस्प तिजें सवें आसतलो. आनी हो सर्वेस्प देव तिचे कुसव्यांत रीग घेवन जल्माक येवन ह्या संवसारांत आम मनशाची सोडवण करून घेवचो आसलो. भावनो, आयज आमी परब व्हडा दोबाज्यान समोर उमतना एके वाटेन मारयेच्या निस्कडून गर्भ संभवाचेर आनी तिच्या जिविताचेर नदर मारूंक ही परब आमकां आदार दिता. आनी दुसरे वाटेन आमी पवित्र स्थाना दिसा पवित्र आत्म्यान आमी संस्कारलेली मारये भाशेन पातकाविणें जिवंक जेजूच्या सोडवणेच्या गोवाय जावंक आमकां उलो करता. भाव कित्याक देवान मारयेचो निस्कळून गर्भ सांबाळलो. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां ते भाशेन देवान आदां एवेक आपल्या सारक्याची रचलेली. पूण पातक आदारून देवाची आज्ञा मोडून ह्या संवसारांत पातक तांचे वरवीं भितर सरता. मूळ पातक भितर सरता आनी आदां एवे वरवीं हें पातक भितर सरलेलें तें नाटक करूंक देव आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडूंक येवचिता. देव कसो ह्या संवसारांत ताका धाडिना, पूण आमचे सारको मनीस कसो ह्या संवसारांत धाडूंक येवचिता. आनी मनीस कसो आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडून आमची सोडवण करूंक देवाक एके वस्तुरेचो आधार जाय आसलेलो. देवाक एके वस्तुरेची गरज पडली आनी ती म्हणल्यार मारिया. आनी वस्तुरी एक सादी चालती वस्तुरी कशी जावंक शकना. देव पवित्र, देवा सवें कसलेंच पातक ना. आनी जेजूय देवाचो पूत पवित्र, कसलेंच पातक नासलेलो. आनी ह्या पवित्र पुताक जल्माक हाडूंक ही वस्तुरी ही आवय पवित्र जावंक जाय आसलेली. ती पातकाविणें जावंक जाय आसलेली. आनी ती पवित्र आसूंक, पातकाविणें आसूंक, कुरपेन आसूंक ह्या तिच्या गर्भ संभवा दिसा देव तिका संस्कारता. तिका मूळ पातकांतली सोडयता, तिका कुरपेन भरता. आनी मोगाच्या भावनो, मारिया संवसारांत आसोसर हें कुरपेचें जिवीत तिणें सांबाळलें. पातका वरवीं हें कुरपेचें जिवीत तिणें ह्या संवसारांत सारलें. मोरो पर्यंत ती नितोळ निर्मूळ कुरपेन भरलेली जावंक वावुरली. बाबा म्हणो, मारयेक जर तिच्या गर्भ संभवा दिसा देवान संस्कारली, मूळ पातकांतली सोडयली, कुरपेन भरली, पूण आमकां आमच्या पवित्र स्नाना दिसा त्याच देवान मारये भाशेन संस्कारल्यात, मूळ पातकांतली सोडयल्यात आनी कुरपेन भरल्यात. अशें आसतना मोगाच्या भावनो, मारये भाशेन आमी सदांच कुरपेन जियोंक, पातकाविणें जियोंक, पातकाक फाट करूंक आमकां जावन आसा मारिया नमुनो. भावनो, ह्या संवसारांत जियेतना जे तरेन देवचारान सर्पाचें रूप घेवन आदां एवेक नाडली, तसो देवचार तरेतरेचें रूप घेवन आमकां नाडूंक फुडें सरता. हें कुरपेचें जिवीत बोश्टांक सोदता. तरेतरेन जावं गिरेस्काय वरवीं, जावं पयशांचे आशे वरवीं, जावं संवसारी आशा वरवीं, भुलवण्या वरवीं, तरेतरेन हो देवचार आमकां नाडूंक फुडें सरता, आमकां पातकान घालूंक सोदता. हें कुरपेचें जिवीत
आमचें बोश्टावंक सोदता. अशें आसतना आमी ह्या पातकाचेर झुजोंक ह्या देवचाराच्या ताळण्यांक बोली पडोना जावंक गरज. बाबा भयणो, हांव तुमकां ग्रेस ह्या भुरग्याची खबर सांगतालो. ताची आवय बापूय तिका कुरपेचें जिवीत जिवंक भोवन भोवन उगडास करता. ही धवी कोमशी दाखोवन ताचें जिवीत धवें फूल नितळ निर्मोळ म्हूण ताका उगडास करता आनी पातका विणे जिवंक ताका आपलो आदार दिता. बाबा भयणो, थोड्याच वेळान हो जेजू ह्या अल्ताराचेर येतलो. आयच्या दिसा मारयेचो गर्भ समोवची परब आमी समोर उमता देवाक आमी आर्गां दिवया. हे आवय वरवीं आमकां जेजू फावो जालो आनी जेजू वरवीं आमकां सोडवण फावो जाली, आमकां पातकांतली मेकळी केली. आमी आमच्या पवित्रनाचो उगडास करत देवान आमकां संस्कारल्यान मूळ पातकांतली सोडयल्यान कुरपेन भरल्यान आमी कुरपेचें जिवीत जिवंक आमचें जिवीत धवें फूल नितळ निर्मळ सांबाळूंक आमकां ताचीच मोजत करपा मागुया. उबी रावया आनी सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. सत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मरयेंतान जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुस्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका नेकिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गात चडलो, सर पदवीदार देवा बापाच्या उज्याक बसला, थंय तां जिव्यांनी मेलेल्यांची मुनसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे मागणे आमच्यो गरजो ह्या वेळार देवा मुखार आमी घालुया. नमान मोरये, देव कृपेच्या आयदनां, आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पासत मागुया. मारयेच्या पावलांनी देव कृपा आपल्या मुन्यारी जिवितांतल्यान पोरशेक लाभूंक देव कृपा तांकां मागुया. मारयेचें नोदोर मानू, आमचे मागणे आयकून घे. मारयेचें नोदोर मानू, आमचे मागणे आयकून घे. नमान मोरये, देव कृपेच्या थेवा आमच्या सरकारी आनी बोलिकी अधिकारान पासत मागुया. दर एक मनीस थेवो म्हूण वळखून घेवन एकसारपणान समेस्ताच्या बऱ्यापणान पासत वावरूंक देव कृपा तांकां मागुया. नमान मारये, देव कृपेच्या आसऱ्या आमचे पिडेस्त अदीक करून कोरोना व्हायरस ह्या पिडयेंत सांपडलेल्यांक भाव भयणी पासत मागुया.
मारयेचे विनवणेन सर्वय पिडेंतली सुटका मेळूंक देव कृपा तांकां मागुया. नमान मारये देव कृपेच्या पडसोला मारयेक मानून घेनात ते आमच्या भाव भयणां पासत मागुया. मारयेच्या जिविताचो पडसोळ तांकां देवाच्या मोगा सोरशी ओदीक हाडूंक देव कृपा तांकां मागुया. नमान मारये देव कृपेच्या बरवाशा आमा समेस्तां पासत मागुया. आमच्या कुटुंबांक मारयेची भोक्ती करून तिचे कृपेचे जिविताचो स्वाद आमच्या जिवितांत आमी घेवंक कृपेन भरून जेजूचे गोवाय आमी जावंक देव कृपा आमकां मागुया. नमान मरये देवाची चाकून आमच्या आयज फिरगोजेंतल्या सगल्यां पासत अदीक करून कोफराऱ्यां पासत मागुया. देवान कृपेन भरलेली खालतिकायेन मारये भाशेन आमी वय म्हणून तयार जावंक हाजीर जावंक आमी देवाची कृपा तांचेर मागुया. हो मोगाड बापा, आमच्या पवित्र स्नाना दिसा तुवें आमकां संस्कारल्यान मूळ पातकांतले सोडयल्यान कृपेचें जिवीत फावो केलां. ह्या मागण्या वरवीं आमी पातका विणे कृपेन जिवंक आमकां तुजे तेच कृपेन भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां, सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां, सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां, सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां. गूढ आनी आत्मो तुका दिता बापा, गूढ आनी आत्मो तुका दिता बापा, सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां, सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां, सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां, सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां. तूंच आमच्या ओत्यांत रासपूत चलोय बापा,
तुमच्या होप्यान रासो चोलोय बाबा सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना 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 म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखी पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ भो पवित्र बापा आंकवार मरेच्या निस्कडून गोर समोवापासो तुका दिन वासून हे वाखाणेचें बलिदान आमी तुका समोर पेहिता ताचे वरवीं सर्व गुन्यांवांतली आमी दिसान दीस मेकळी जावन आमचें निर्मोळ जिवीत तुका मानता तसलें वाखाणेचें बलिदान जावंक पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बो भाग्योत आंकवार मारयेक जेन्ना तिचे आवयन आपल्या कुसव्यान सांबाळली तेन्ना मूळ पातकाच्या सर खोतांतली तुवें तिका खेरीत मोगान निवारली आनी कुरपेचे भरतेन पवित्र केली सगळो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिलो निस्कळूंक निरपराधी मेंढरो तुजे कुशेन मनशा सैम जावचो आसलो खरो पूत आंकवार मारयेचो देखून तुज्या पुताक फावो तसली अपूर्व अजापान तुवें आवय रचली अशेंच ही तुजी दूद जावंक पावली ओरोम आनी खुणा पवित्र सभेची जेजूचे कोत मिरी नासलेले रुपोन पोतिनीची तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्रतायेचो आरसो करून दवरची निस्कळूंक आंकवारी परस उत्तम वर्ती दुसरी कसलीच रचना तुवें येवचेली कधीच भायर सरली ना तुज्या हातांतली आनी तुजे परजेक तुजें बरेपण आनी दया मागतली अदीक श्रेश्ठ शारुतीन मेळची ना दुसरी देखून तुज्या दुतां भक्तां सांगाती संतोषाच्या उमाळ्यांनी तुजी स्तुती आमी गायता बापा खरोच तूं पवित्र
तो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका बाबा दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून खाल्स घेतली. तुका बापा नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्यानी सासणीक कोराचे हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घट परगत होया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता, आमी एकाचे इतले पियेता. तितलेच मोती तूं वैभवानी सो, आमी तुजे मरण परगता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी खो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रति मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरसळीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुता, भाग्यवंत जेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. बाबा भयणीनो, भाग्यवंत मारेच्या निसंभोवा देवान तिका संस्कारली, मूड पातकांतली सोडयली आनी कुरपेन भरली. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा त्याच देवान आमकांय संस्कारल्या, आमकांय मूड पातकांतली सोडयल्या, कुरपेन भरल्या. पातका विणे हे कुरपेचें जिवीत दर दिसा दर घडी आमी जिवंक जेजूनच शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां त्याच देवाचो आदार मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट तो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणात वांटो घेता ते आमी सगळीं सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणें मोगाळाची येसू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां ही घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवटता तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन बापा कोसू देव रायलोय आमची सारको मनीस जालोय आसना तुजे देव सोड जाले आमचे मोने पिडा तुजे सुन्याचे सुये आमच्या काळजाक रावून आमच्या काळजाक
प्रार्थूया. बापा उत्सुर्या विस्मिताच्या घडणारा बाग्योन आंकवार मारयेन तुझ्या भोव पवित्र पुताक आपल्या कुसव्यान घेवचो आसलो देखून तुवें तिका मूळ पातकाच्या कोतांतली निवाहरली आनी तुज्या जिवान सुबापणी भरली. त्याच तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमी घेता देखून ताचे स्वरवी आमकां दिसान दीस ओदीक निर्मळ आनी पवित्र कर आनी उतरां व्हरत्या जिविताचे बर्तेक आमकां पावय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. बसुया मातशी. निश्कळूंक गोरब संभोवलेली आंकवार मरेची परब आयज आमी मनयल्या इमाकुलाद कोसेसांव. हे परबेच्या समयार तुमकां सगल्यांक आमच्या फिरगोजकारांक तशेंच आमच्या ह्या भेटींत वांटो घेतल्यांक सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट आनी तुमच्या गोऱ्याब्यांचेर आमचे सायबीण मांयच्या मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागता. आमच्या
आयच्या दिसाचो मुखेल यादनीक फादर मिंगेल पेरेरा ताच्या नांवान, तशेंच आमचो पातकूर फादर पिटर आनी म्हज्याय नांवान, आमच्या PPCच्या नांवान, तशेंच फाब्रिकाच्या नांवान, आमच्यो सिस्टरी आसात आमच्या शेजाऱ्याक तांच्या नांवान, तशेंच आमचे पालोटी फादर्स आनी आमचे क्रिश्चन ब्रादर्स आसात. आयज पॅन्डेमिकाच्या ह्या संदर्भान आयज आमी सगळे हांगासर जमा जावंक ना, जाल्यार आयज आमी सगळे आसले, पूण तांच्या सगळ्यांच्या नांवान तुमकां आमी ही परबी पाठयता आनी सायबीण मांयचे मजतीन तुमचेर आशिर्वाद मागता. आयज आमची नोवेनाची भेट जी आमी आमची जर्नी सुरू केल्ली आमच्या आस्काऱ्या भाग्योन फ्रांसीस शावेराची परब करपाक, आनी आतां इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीचे परबेक पासून ही आयज आमची सोंपता. म्हणटच फाल्यां तावन नोवेना आसची ना. आमी आद्वेंताच्या काळांत आसा, जाल्यार दर दिसाक आमची मिसां आसतली. जी कोण भाग घेतलीं तांणी आपलीं नांवां दिवपाक जाय आनी फुडेंच, आनी जे आमकां SOPs आसात ते आमी सगळे पाळटले. भोव करून जाणी त्या दिसाचे मीस दिल्ले आसा, कोणाची बर्थडे आसा वा कोणाची एनिवर्सरी आसा, आमच्या ऑफिसान मातशें पयलींच फोन करून तुमची नांवां नोंद करची, नोट करची, आनी तुमी हे सगळे SOPs पाळून बरे भशेन आमी सगळीं हे मिसाचे भेटेन भाग घेवया. दर दिसाक आमचें मीस सकाळीं 7 वाजता जातलें आनी तें लायव्ह स्ट्रीम जातलें, तातूंत सगळ्यांनी भाग घेवचो. तशेंच आमी पवित्र संस्कारा मुखार भोजोण सांजेच्या 7:15 वाजता मंगळारा दीस आनी ब्रेस्तारा दीस हे 2 दीस करतले हांव, मातशें चुत्राय धरची. मंगळारा दीस आनी ब्रेस्तारा दीस आमची भोव पवित्र संस्काराक भोजोण जातली, तातूंत तुमी भाग घेवचो. कोणाकूय जरी तर येवपाची खुशी आसा हांगासर आनीक ह्या भोजोणेन वांटो घेवपाची खुशी आसा, तुमची नांवां पयलींच आदी फुडेंच आमच्या ऑफिसान मातशें नोट करून दिवची. नाजाल्यार आमची ही पवित्र वरां लायव्ह स्ट्रीम जातली, तातूंत तुमी भाग घेवंक जाता. ह्या दिसांनी खेरीत भाशेन ही सगळी मांडावळ बरे भशेन केल्ल्यान आमची शाबासकी. दर एका PPCच्या वांगड्याक एकल्याक जी तुमकां जबाबदारी दिल्ली ती तुमी बरे भशेन पाळल्या, आनी सगळ्या समुदायाच्या वांगड्यांक तुमी बरे भशेन सहकार दिला तुमच्या PPCच्या वांगड्याक, देखून तुमकां शाबासकी. खेरीत भाशेन आमची PPCची एक्सको लागशिल्ल्यान हातूंत तांणी भाग घेतला आनी बरे भशेन ही सगळी तयारी मांडावळ वेवस्थीत केल्या, देखून तांकां शाबासकी. सगळें जावं लिटर्जीचें, तशेंच मांडावळ जी सांबाळपाक जाय, SOPs पाळपाक जाय, ते सगळे बरे भशेन तांणी केलां, देखून तांकां आमची शाबासकी. आमचे लिटर्जी एनिमेटर्स जे आसात तांणी घोडे ह्या दिसांनी पवित्र कुमनी हांव सगल्यांक वांटूंक ना, पूण हेर सगळी मांडावळ भोव करून आमची लिटर्जीची मांडावळ आसा ती करपाक आमच्या PPCच्या वांगड्यां बरोबर तांणी भार घेतला. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. दर दिसाक नोवेनाची भेट जाल्या उपरांत आमचें सॅनिटायजेशन जातलें. मिस्टर रेडकर आनी तांची टीम जी आसा दर दिसाक चुकयनासतना वेवस्थीतपणान आमची आख्खी इगोर्जेची भोंवतण, तशेंच आमचे रेजिडंट्स बरे भशेन तांणी सॅनिटायज केलां. त्या पासत तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. भाग्योन फ्रांसीस शावेराची आनी आमचे इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची आशिर्वाद आमी तांचेर मागता. आमकां ह्या दिसांनी, ह्या सगळ्या नोवेनाच्या दिसांनी प्रवचन करपाक दर मिसाक एक यादनीक आयिल्लो. सगळे भायर तावन आयल्यात, दुसरे फिरगोजांतले जावं इन्स्टिट्यूटांतले यादनीक येवन आमचे बरोबर आमचे पासत भेट भेटयल्या, तशेंच देवाचें उतर आमकां परगटलां. ह्या सगळ्या यादनिकांक आमी खेरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या जण एकल्याच्या वावराचेर आमी आशिर्वाद मागता. ह्या दिसांनी आमकां गितां गावपाक आदार केला आमचो पॅरीश युथाचो कॉयर सकाळच्या मिसाक, तशेंच सांजेच्या मिसाक रोमन वाज. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या ह्या वावराचेर, तांच्या ह्या तालेंताचेर देवान आनिकूय भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. आमची ट्रान्समिशन टीम आसा जाणी
मार्चाचे 22 तावन सुरू केल्लें आमकां ही सगळीं मिसां पावोवपाक ट्रान्समीट करपाक आनी आयज पासून थांबोन नासतना वेवस्थीतपणान बरे भाशेन तांणी हो आपलो वावर केला आनी आजून करीत आसात देखून तांकांय शाबासकी दिता आनी तांचेर देवाचो आशिर्वाद सायबीन मांयचो आशिर्वाद आमी मागता. नवे कॉन्फ्रार जे जाल्यात कालच्या दिसाक तांकां आमची खेरीत शाबासकी, कित्याक हें देवस्थान फुडें व्हरपाक कॉन्फ्रारींत भितर सरप एकदम गरजेचें आनी कॉन्फ्रारीचे वांगडी कशे तुमी नेटान हें फुडें व्हरपाक कालच्या दिसाक जी फुडें सरल्यात तांकां आमची शाबासकी आनी माई मोगाचो येवकार हे कॉन्फ्रारीचे संस्थेन. हेर सगल्यो संस्था ज्यो आसात हो वावर सगलो बरे भाशेन आमी करपाक भार घेतला. तांकां आमी सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सायबीन मांयचो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या घोराब्यांचेर आनी तुमच्या वावराचेर भरपूर भरपूर पडूं. आयज सांजे तियात्र आसचो ना, कित्याक तियात्रिस्ट येनात ह्या दिसांनी आनी लोकूय येना चोवपाक. पूण तरी आसतना आमचे तरणाटे म्हणटात आयजूय फादर आमी एडोरेशन करुया. सांजेर आयज भोव पवित्र संस्काराची भोजवण जातली 6 वाजता. तातूंत तुमी भाग घेवचो. कोणाकूय जरी तर येवपाची खुशी आसा जाल्यार आमकां कळोवचें पयलेंच, नाजाल्यार हें लायव्ह स्ट्रीम जातलें तातूंत तुमी आयज भाग घेवचो. आमचे आंज बडवे ह्या दिसांनी नोवेनाच्या दिसांनी सालवी आमी करूंक ना, पुरसांवां काडूंक ना. पूण दर दिसाक चुकय नासतना आमचे आंज बडवे आमकां दिसती पडल्यात आनी हो नोवेनाचो फील जो आमचो ट्रेडिशनल आसा तो आमकां बरे भाशेन ताणें दिला. सगळ्या ल्हान भुरग्यांक आनी तांच्या आवय बापायक आमचे दिनवास, तांकां तयार केल्ले आमचे एनिमेटर्स जे आसात तांकां आमचे दिनवास. बरे भाशेन तांणी ही आपली सगळी वेवस्था बरे भाशेन सांबाळल्या. आमचो साकिस्तांव सदांच भार घेवन वावरता, सगल्यो वस्तू जाग्यार दवरपाक तयार करपाक बरे भाशेन वेवस्थीतपणान ताणें केल्या. आमच्या साकिस्तांवाक फ्रांसिसाक आमचे दिनवास आनी ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगल्यांक तुमकां भोव करून जे आमचे फिरगोजेची न्हूय तरी आसतना ह्या आमच्या भेटेन तुमी वांटो घेतात, आमचे बराबर एक जातात. सगल्यांक तुमी खंयच्याय कोणशाक आसूं संवसाराच्या तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या नोवेनाचे भेटेन तुमी वांटो घेतला आनीक आमचे पासतूय मागला तर तुमचेरूय सायबीन मायन भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हण आमी मागता. आतां आमची वेवस्था फुडली जी आसा, आमच्या फिरगोजकारांक मिसाचे भेटेन येवपाक भाग मेळटलो. ही जी मांडावळ जी केल्ली आसा ती आमची PPCची वांगडी तुमकां कळयतली. खंयची समुदाय खंयच्या दिसाक येता तें तुमकां कळटलें. सगल्यांनी जाता ते भाशेन भाग घेवचो. आजून पासून जरी तर आमचे फिरगोजींतलो कोणूय उरला पॅन्डेमीक जाल्ल्याक आजून पासून मिसाचे भेटेन भाग घेवंक ना, कुमन्यांव घेवंक मेळूंक ना जाल्यार मातशें फुडें सरचें आनीक तुमी भाग घेवचो. जरी तर कोणाकूय कुमसार जावपाक जाय जाल्यार आमी दोगूय जाण हाजीर आसतले. आमचो पातकूर फादर पिटर तशेंच हांव हाजीर आसतलो. त्याच बरोबर आमचे पालोटी फादर्स आसात तेय आदाराक येतले. पूण कोणाक कुमसार जावपाक जाय तांणी तुमची नांवां दिवची, अपॉयंटमेंट घेवचो. कित्याक आमी जनरल कुमसारां कशीं आजून पासून मांडून हाडूंक ना. जेन्ना आमकां SOPs ही उक्तावणी दितली तेन्ना आमी तें घडोवन हाडटले. पूण त्या मेरेन जरी तर कोणाकूय कुमसार जावपाची खुशी आसा, गरज आसा, तांणी फुडें सरचें आनी आमकां रिक्वेस्ट करचो. आमी तुमकां कुमसाराचो साक्रामेंतूय फावो करतले. म्हणटच आनीक एक पावटी भाव भयणीनो, जेन्ना आतां हें पॅन्डेमीक सोंपतलेंच, तें काबार जातलें, तशेंच उरचें ना. फुडें आतां वॅक्सीन येता तेन्ना ल्हान आमकां जायत्यो नव्यो सवलती परतून मेळूंक लागतल्यो. तर परतून इगर्जेन येवपाचें आमचें ध्यान घट्ट धरुया. जी ऑनलायन मिसां आहा ती आमची खरी पद्दत न्हू. पवित्र सभा आमची फिरगोज माता डिजिटल न्हू, ऑनलायन चर्च न्हू. आनी हाचे फुडें चर्च ऑनलायन जावची ना. हें जरी तर आमच्या मनान गेल्लें आसा जाल्यार तें काडून उडोवया. की हाचे मुखार सगळीं मिसां ऑनलायन जातलीं. घरा लागीं बसून आमी मिसाचे भेटेन भाग घेतल्यार पुरो. हें मतींतलें काडुया. आमी आमचे फिरगोजेन परतून येवपाक जाय, बाराबर एक सभा कशी मेळपाक जाय आनी समोरमणी करपाक जाय. तर हें आमच्या मनान घेवन ही आमची तयारी करुया. आतां नातालांची तयारी सुरू जाल्ली आसा.
जशें सांगलेलें आसा तुमच्या घरांनी ही आदवेंताची रीत आयताराच्या आयताराक तुमी चलोवची. तशेंच आमच्या तरणाट्यांनी थोड्योश्यो एक्टिविटीज घडोवन हाडलेल्यो आसात. इट्स क्रिसमस टायम हे आमच्या ग्रुप्सांचेर जें घातलेलें आसा ते न्हयच फकत आमच्या फिरगोजीच्या वांगड्यांक पूण दुसऱ्यांकूय ताणें आतां उक्तें केल्लें आसा. कोणाकूय जरी तर हातूंत भाग घेवपाक जाय जाल्यार ताच्यो डिटेल्स दिल्ल्यो आसात, तातूंत तुमी भाग घेवचो. नातालांची तयारी जाता तेन्ना क्रिसमस कशे भाशेन जातलो, न्यू इयर कशे भाशेन जातलो, कितल्या जाणांक मिसाचे भेटेन भाग घेवंक मेळटलें, सद्याक आजून पासून खबर ना. कशे भाशेन आतां हें सिट्युएशन मुखार वता तें आमकां पळोवचें पडटलें. पूण जाता ते भाशेन जितले फावटी तुमकां सोयेक मेळटा मिसाचे भेटेन भाग घेवंक इगोर्जेन तुमी येवचें आनीक ही आमची तयारी आमी बरे भाशेन करुया. सगल्यांक तुमकां आनीक एक फावटी देव बरें करूं आनी सायबीण मांयचो आशिर्वाद तुमचेर सगल्यांचेर पडूं. हांव ही संदी घेता तुमच्या पादवीगाराक बॉलमॅक्स आनी पातकुराक पिटराक दिनवासूंक आज म्हाका तुमचे मदें ही भाग्यवंत मारये निस्कळून घर समाजाची परब समोरूंक संदी दिली आनी तुमचेय पासत मागूंक संदी दिली. खरे भाशेन ताच्या 3 वस्तू खातीर बॉलमेसाक हांव सोबे बाजार दिनवासता ही फिरगोजेंत आयलेल्याक जाय तो बरो वावर तुमच्या सांगात तो करता. ह्या ताच्या वावराचे देवान आशिर्वाद घालचो मागता. लॉकडावनाक लागून आमकां मिसाचे भेटेन हो इगोर्जेंत येवंक वांटो घेवंक मेळूं नासलें, पूण लॉकडावनाच्या समयार लायव्ह स्ट्रिमा वरवीं ताणें न्हयच तुमकां पूण आख्ख्या गोंयांत आमकां मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक पवित्र संस्कारांत वांटो घेवंक संदी दिली. ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक दिनवासता. आनी ते सुवातेर आमचें गोंय काबार जायत आसा. आनीक हो हुस्को आपल्या काळजान घेवन भियेन आसतना देवाचेर पातयेवन जाय फिरगोजीच्या तरणाट्यांक आनी आमच्या गोंयच्या भावा भयणांक घेवन ह्या वायटाचेर तो निश्चीत मारूंक फाटीं सरना. हो वावर सोंपो न्हय. देवान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आनी सायबिणमाचे मजतीन ताका आशिर्वादान देण्यानी भरूंक आमची खेरीत मागणी. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमचे तकल्यो भागुयात. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरो. आमेन. आंकवार मारये उदेशीन जिविताच्या रोसणाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आमेन. आयज भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या निस्कळ घर समूहाचे परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरोव आनी आमच्या आंकवार मायेचे मजतीन सासणाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावूं. आमेन. आनी सर पदवेदा दिव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. पवित्र स्नाना दिसा कुरपेचें जिवीत मेळ्ळेलें ते पातकाविणे जिवंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. देवाच्या पुता मनशा सोय दिवच्या मनशाच्या तारखा घेवंक तुज्या कुसव्या देव तुका पिचता तूं कबूल आसाय. हांव देवाची चाकोर तुवें जाला
Boghiut Maria आमचे पासत विनोती खोर Cristan basalate amcam favosaucha. प्रार्थुया सर्वेस्परा उर्चित देवा मुनीस जावच्या तुझ्या पुताक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचें मरण आडी फुडेंच तुझ्या दोळ्या मुखार धरून आंकवार मारीक तुवें गर्भ समोवा निस्कोड केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुजे देवीक जिवितान घेतली. हे तुजे ओपर रचने खातीर संतोषाच्या उमाड्यांनी आमी तुका वाखाणटाव आनी तुवें आमकां निर्मिलें तें काम तुजे मोहिमेक फावो ते भाशेन आमी करच्याक आमकांय मारये मायेचे विणवणेन दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. पोरबी सोमयार हे सायबिमाचे मजतीन देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमच्या गांवची आसगाई तूं सगळ्यांक आमकां दोसावळून बेसांव घाल गीत गोराब्या संकोशांतली सदांच दिवार बेसांव घाल गीत गोराब्या संकोशांतली दिवार गुरपे बोरी आमचो बिब्लिकल एपोस्टोलेट बिब्लिकल सेंटर जो आसा डायसिजन बिब्लिकल सेंटर तांणी पॅन्डेमीक जेन्ना चालू जाल्लें तेन्ना एक बायबल क्वीज सुरू केल्लो आनीक आमच्या फिरगोजकारांनी जायत्या जाणांनी तातूंत भाग घेतला आनी ह्या कॉम्पिटिशनान आमचे फिरगोजेचे 2 जाण विनर जैतिवंत जाल्ले आसात. आयज जेन्ना पास्टरल इन्स्टिट्यूटांतल्यान आमचो फादर मिंगेल हांगासर आमचे बरोबर आसा ताच्या हातांतल्यान हे इनाम दोनूय आमी तांकां दिवंक सोदता. मागता फादरा लागीं मातशें मुखार येवं. आमचे फिरगोशीन 2 जाण विनर्स जे आसात तांकां सर्टिफिकेट तशेंच ट्रॉफी बायबल सेंटरान पाठयल्ली आसा. ती थंयसर वचून न्हय पूण आमचे फिरगोजीन आयज आमी तांकां दिता. मागता मुखार सरूंक किम शॅनन फेर्नांडीस. तशेंच मारिया ब्रगांजा आयज ती हांगासर आमचे बराबर ना पूण तिच्या नांवान मागता तरणाट्यान मुखार सरून इनाम घेवंक. खेरीत भाशेन भाव भयणीनो आमी पवित्र पुस्तकाचो मोग आमच्या काळजान घेवया आनीक हे भाशेन आतां ऑनलायन जायते आमकां मेळ्ळले आसा जावं आमची दोतोन जावं पवित्र पुस्तकाची शिकवण आमी जायते ह्या दिसांनी डावनलोड करता जाल्यार हेंय बीन आमी एके भाशेन ताचो मोग करून आमच्या भुरग्यांक पवित्र पुस्तकाची शिकवण आनी आमची दोतोन बरे भाशेन शिकोवया. सगल्यांक तुमकां आनीक एक पावटी देव बरें करूं.